गोंय राज्यात सकाळच्यानच पाऊस चालू आहे। आम्ही सध्या असा चानेल वाठारात तुम्ही माझ्या पळयता की आम्ही हो जो रूट आहो चानेल वाठाराचो चानेलाचून पणजे वचपाचो रूट सध्या बैलपार जे एरिया असा त्या जाग्यार उदक भरला आणि हांगासरले रोड जे असा हे सध्या ब्लॉक झाला। सध्या मरेन फक्त व्हडले जे ट्रक्स सध्या पास जावपाक मेळटा ते सुद्धा उदकापना रोड आसा तांकां सुद्धा वचपाक खूबशी प्रॉब्लेम जाता। फोर व्हीलर्स टू व्हीलर जे आसा ते तांकां वचपाक मेळना फुल रोड सध्या ब्लॉक जाला ही एरिया। कायजे सांगता की इब्रामपूर जी एरिया आसा ती सुद्धा ते सुद्धा रोड सध्या उदकापना गेले असतले अशी शक्यता आसा। आम्ही थंयसले रिपोर्ट तुमकां दीत रावतले। ओके काका खयची एरिया आणि काय आता सध्या पाऊस सकाळच्यान पाऊस रोड बंद झाले काय एक्झॅक्ट झालं सांगा। पावसाचा पाऊस लागलो का पाणी भरता आता आता खंय मेरेन उदक भरला आता प्लांटा मेरेन त्याच्या पुढे असं ओपन फक्त प्लांटा मेरेन आता उदक भरला। वार्षिक रे प्रॉब्लेम रोड वाडयलेलो मरे हो परते पूण उदक येवपाचें येता डॅमाचे व्हडले उदीक उदीक येता ते येतात सगळे आनी पावस रातच्यान चालू आहा ताका लागून उदीक येतात। हांगाय भरले हेतूनय भरला सगळे वंड्या भरला खंय खंय भरला सध्या वंड्या भरला परत पुरवा भरला कुमिया कडेन म्हणटात वीज लायतात थंय भरला परत गाडी वता उदक आतां हांव सांगता तुका उदक खंय मेरेन भरतले कायम वार्षिक खंय मेरेन भरता हे फूल अक्षय भरता इतलें उदक आसता हिंगा कमरे इतलें उदक जातलें हांगात संडे म्हणून बरें जालें नाल्यार वाट लागलेली सगळ्यांची। सध्या गोंय राज्यात पाऊस सगळीकडे चालू आहे। आयज आणि फाल्यां खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर केला आणि त्याच्या उपरांत 3 दीस हो येलो अलर्ट आसतलो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.